घडी बरोबरच्या मगच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. 97वो दीस आज आचरण करच्या वक्ता आज सामुहीक कासर आमी आचरण करता. 2 जोडी आमच्या मदें हांगासर आसात. ह्या जोड्या पासून विशेष करून ह्या संदर्भात मागया. आयच्या दिसाचो संदेश हे परी आसा. भवर्ते जिवितांत मोग आनी मागणे लग्न जिविताची दादोसकाय सांसूद दादल्या बायलेच्या मोगाचो मजतदार म्हणले विशीं नियाळतना आज काजरी जोड्यां खातीर विशेष करून आमी मागता. सर्वेस्पर देवान तांकां सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत सांगाता एकवटान जिवच्याक आपोवणें दिलां. त्या आपोवण्या पळो जावं लग्नाचो संस्कार स्विकार केल्ल्या सर जोड्यां पासून आमी मागया. हेच्या एमिसाचें बलिदान भेटयतात भोवनादीक बाब मॅक्सिम नोरोना आमचे देशचे विका जनरल तशेंच सर्व सांगाती याजकांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. तुमकांय मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचें काळजाचें जावन एमिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. ह्या जोड्या खातीर आमी मागया. हे संदर्भार अर्ग आमी स्थितात वियोला रोड्रिगेस किरें लेझिफिजा मुल्की रिचर्ड लोबो आनी कुटाम शंकरपुरा थॉमस क्रास्ता आनी कुटाम बेंदोरू आयोना क्रास्ता बेंदोरू एलन जोशुआ मतायस सांजूद वडो लिनेटी कुन्ना कोट्टेतूरू लिली फर्नांडिस मुंबई किरीट फर्नांडिस मुंबई नीला फर्नांडिस मुंबई दोरती क्रास्ता आनी कुटाम मुंबई ब्लॅन्स डिकुना नित्यादर वडो हेनरी स्क्वेर आनी कुटाम फेरार मॅथ्यू डिसोज आनी कुटाम बेंदोरू घरच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता मायकल लोबो पवित्र काळज वडो तशेंच अर्गांतेसां पासून मीस भेटयता फबियन जेसी मेंडोन सदवाकादार अर्गांतेसां पासून मीस भेटयता फिलिप्पो नेरी सेराओ आयसी कॉलनी मुंबई जल्म दिसाक अर्ग आमी स्थिता ग्लेन डिसोजा USA तेचेर ते पासून मागया. देवातीन ग्रेगरी अल्मेडाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता जॅक्सन डी अल्मेडा प्रत्येक तेसां पासून मीस भेटयता सुजी नोरोना मुंबई फेड्रिक मस्कारिनेस मुंबई. आम्हा समेस्तांच्या गरजां खातीर इराद्यां खातीर ते सवा खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. जे कोण आमाक तनबासील हाचो उगड आस करया तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाची सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आयचो संदेश भवर्ती जिवितांत मोग आनी मागणे लग्न जिविताची दादोसकाय सांज
दादल्या बायलेच्या मोगाचो मजतदार मोगाच्यानो आज या सांजुता देवाच्या पुणतळार देवाच्या कृपेन दोन जोडी पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवटतात आणि कुटुंबां जिणेक प्रवेश जातात. ह्या जोड्यांक आमी बरें मागया. मनशान एकसुरो आसूंक नजो हें देवाचें संयोजन. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान मनशाक आपणाच सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचलो आनी स्त्रियेक दादल्या तावन रचून तांकां सांगाता हाडन लग्न करन आशिर्वाद दिलो. अशें आपल्या रचनेच्या कामांत तांकां भागीदार केलें. तांणी मोरा पर्यंत एकवटान सांगातपणान आनी माया मोगान जियेवन भुरग्यांक जल्म दिवन कुटाम रचून हें देवाचें येवजण जारी आनी मुखारून व्हरूंक उलो दिता. आज लग्ना बेसान एकवटच्या दोन जोड्यांनी सुरवात करच्या लग्न जिवितांत तांणी आखेर पर्यंत एकामेकां मोगान विश्वासान स्थिर रावूंक देवाक मानोवची शेगुनी जिणी जियोंक देवाचो आशिर्वाद ह्या पवित्र बलिदानाक तांचेर मागया आनी आमी सर्वां तांच्या संतोशांत वांटिल्लीं जावया. म्हज्या भाव भयणीनो, सांजुता देवाच्या पुणशेदाच्या देव मंदिरांत लग्ना बेसांत एकवटोंक आयच्या दिसा दोन जोडी किरण कुएल्लो फालिमार फर्गज आनी अनिशा जॉसलिन पालकावो शक्तिनगर फर्गजेची, तशेंच विन्सेंट डिसोजा मणियांपरे फर्गजेचो आनी अंजेलीन लेनिटा पिंटो कुलशेकर फर्गजेची. ही दोन जोडी आज देवाच्या वेदी मुखार देवाच्या मणयारा हुजीर आनी देवपर्जे समोर एकामेका आपली बास दिवच्याक जिविताचें समर्पण करूंक हांगासर आयल्यान. मोग आनी मागणें लग्न जिवितांत एक बळादीक आदार आनी ह्या जोड्यान आनी सांगाता सोर काजारी जोड्यांनी तांच्या काजारी जिवितांत मोग आनी मागणें ह्या दोन उसल्या भावार्थी संगतीचेर गुमान दिवन तांचें जिवीत काजारी जिवीत आनी उपरांत कुटुंबाचें जिवीत मांडून हाडच्याक तांचे बसोत आज आमी प्रत्येक तरान मागया. आनी आयचें पवित्र बलिदान आमी फावो त्या तरान पेटोवच्याक आमची सर्व पातकां आतां आमी वळखून घेवया. देवातावन आनी एकामेकांतोन बोगसाणें मोगोवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पद्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोना चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडा अपराध. ह्या बसत बगेव सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पद्वदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista kakut
आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची कापूत तू बापाच्या उदरात पोचलाय आमचे मागणे मारून घे इत्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे किरण आणि अनिशा विन्सेंट आणि अंजलीन लेनिटा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे कृपेचो पावस घाल तुझे विधी मुखार ते लग्नात एकवडतात तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांकां तीर कर आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सर्वेश्वर देव म्हणालो दादल्यान एक सुरो असलेले बरे न्ही हांव ताका एक फावत असली संगातीन करतलो देखून सर्वेश्वर देवान भुमी वयली सर्व जानवरां आनी अंतराळा वयली सर्व सुकणी रचली तांकां कसली कसली नांवां दिता तें पळोवंक ती सर्व ताणें मनशा मुखार हाडली मनशान दिवचे असले नांवसू तांचे हर एकल्याचे कायम नांव जावंक पावले सर्व गोरवां मनजातींक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक आनी रानमृगांक मनशान नांव दिलें पूण आपणाक समसारको संगत ताका मेळ्ळो ना देखून सर्वेश्वर देवान मनशाक एक गाड न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेन आसतना ताची एक बोर काडन ती मांसान भरले मनशा तावन काडलेले ते बोरयेची सर्वेश्वर देवान एक स्त्री घडली आनी तिका दादल्या मुखार हाडली तेन्ना दादल्यान उद्गारून म्हळें ही जाल्यार म्हज्या हाडांचे हाड म्हज्या मांसाचे मांस हिका नारी म्हणटली कित्याक नारा म्हणजे मनशा तावन तिका रचल्या हेच पासून एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवडता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात देवाचे उतर हे
कश्टांचे तुका खावंक मेळटले तूं दुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन सातेले सर्वेश्वराक दिताती सुवादी तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळादये दाखवली बरी आसतली तुजी भुरगीं तुझ्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोमरा सारकी वस्तली सर्वेश्वराक दिताती सुवादी सर्वेश्वराक दिताती सुवादी सां पावलान एपेजकारांक बरयल्ल्या पात्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासो देवाक म्हणटा तसलें सुवासीक बलिदान जावन समर्पण दिलो. तशेंच तुमी मोगान जियेजय. क्रिस्तांतय आमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पत्नीन आपल्या पतींक सम्यांकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारोप आनी मुस्ताक, तशेंच पती आपले पत्नीचे मुस्ताक. अशें आसता जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशें पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पतींक काल जायचें. पत्नीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तसो तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. कसलोच तिबो मिरी वा आयब नासतना पवित्र आनी कथावेन जावन सोबायेन परस चलतली चली कशी असलेले पवित्र सभेक आपणाकच काणीक जावन दिवचे खातीर क्रिस्तान उदकांत आनी उतरान तिका धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली. हेच खातीर ताणें आपणाकच पवित्र सभे ओपण दिलो. ते परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीचय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोशण करता. पवित्र सभे क्रिस्ता हेच परी मोग करता, कित्याक आमी ताचेच कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा, दादलो आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पत्नीक येवकरतलो, ती दोगांय एक जातली. हे एक व्हड गुटाचे सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटास तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमच्या मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पतीतय मनान चलोवं. देवाचें उतार हें. Alleluia, 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 Alleluia. देवानं सोमोग केलो तशें एकामेका
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसूं मातेवा परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या थोवळू थोडे फारीचेव जेजू सरशी येवन ताका पारखूच्या इराद्यानं अशें सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत गी जेसून तांकां जाप दिली आरांबरस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करन रसलीं अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय आनी ह्या कारणा पासून तो एक मनीस आपल्या बापयक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एक व्हरतलो तीं दोगांय एक जीव जातलीं देखून ह्या फुडें तीं दोगांनय बगार एकच त्या पासून देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज एक वत्या संभ्रमाचो दीस संतोशाचो दीस कित्याक आज किरण आनी अनिशा विन्सेंट आनी अंजलीन तांच्या लग्नाचो दीस काजराचो दीस आज न्ही जाय की संतोशाचो दीस म्हणून आमकां धर म्हण दिसता बरी सोबीत वस्तू ना नवेंच भांगार फुलांचो परमळ संगीताचो नाद आनी बेगीनच जेवणाची रूच हे सगळें आयचो संतोश धर म्हण आमकां हर एकल्याक दाखोवन आसा पूण आयचो संतोश जें कितें आज आमकां संतोश करता तें सदांच उरचें तसलें न्हय वस्तूर परनें जातलें फुलां सांजेर बावतलीं संगीत रावतलें भांगाराची स्टायल बदलतली आनी आखरेक जेवण कंडी जावं तें उरना पूण पवित्र भाश येता हर एका लग्नाच्या संदर्भार काजारी जोड्यांचो संतोश सदांच उरा जाय जेजू जशें जेजून सांगलें आसा म्हजो संतोश तुमचें तें आसो न्हू तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सक्कड हांव तुमच्या लागीं उलयलां कितें उलयलां एकामेकाचो मोग करा म्हणटा जेजू आनी आज ह्या सांदू जुता देवाच्या पुणशेताच्या देव मंदिरांत ह्या पुणशेताच्या परबे संदर्भी आज नोवेनाचो दीस सांगाताच आज हो काजराचो संभ्रम चलयता आसतना आमकां मेळचो संदेश आयचो जावन आसा भावार्थी जिवितांत मोग आनी मागणें लग्न जिविताची दादोसकाय तो संतोश ती दादोसकाय आज आसली आज आमी भोगून आसाव ती तो संतोश आनी दादोसकाय लग्न जिविताची सदांच उरा जाय म्हणून आमी आमचे हर एकल्याची आशा आनी तेंच ह्या दोनी काजारी जोड्यांक आमी सर्व आनी मागचें जावन आसा एक काजार करच्या पयलें जायती तयार आमी करता एक सैरीक गड करच्या पयलें जायतो विचार आमी करता चल्याची चलयाची सैरीक आयली म्हणटा आसतना जाता इतल्या तरान ताची खबर काडूंक पळयता तो मनीस कसो ती व्यक्ती कसली ताचें काम कसलें जें कितें सांगलां तें सदगी आनी अशें जायत्यो संगती आनी अकरेक आमी खंयच्याक महत्व दिता संवसारीक चिंता खंयच्या खातीर महत्व दिता मुखार एक भद्रतेचें जिवन दादलो आनी स्त्री होकाल न्हवरो तांचें जिवीत सुरक्षीत जाय जंय भद्रतेचें जाय जंय देखून बरें काम आसा जंय बरो सांबाळ आसा जंय बरें शिकप आसा जंय बरें घर आसा जंय सगळ्यो सवलत्यो आसा जंय हें सगळें आसा जंय म्हण आमी आशेता आनी तीच लग्न जिविताची दादोसकाय आमी म्हण आमी जायते फावटी चिंतलें आसा जावंक पुरो पवित्र सभा आनी एका दिशेन आमची मनां व्हरता आनी आनी एक दिशा ती आज आयच्या ह्या संभ्रमाचो संदेश आमकां परगडटा मोग आनी मागणें जर एका लग्न जिवितांत
काजारी जोड्यामध्ये तांच्या कुटुंबा जिवितांत मोग आनी मागणें जर आसा जाल्यार तांचें काजार जिवीत सगळें दादोसकायेचें संतोशाचें जावच्यांत दुबावना. आयच्या वाचपांचेर आमी थोडी नदर मारया. आयच्या तिनूय वाचपांनी एक वाक्य आमकां आयकोंक मेळ्ळें जावन आसा. एक दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी आपल्या पोतीनी सवें एक व्हरतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं, ती दोगांय एक जीव जातलीं, एक कूड जातलीं म्हणून. आनी हाका पुरक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत देवान मनशाक रचता आसतना दादलो आनी स्त्रीकन रचलें म्हळ्यार आमी जाणा. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे देवान मनशाक रचलें, दादल्याक रचलें आनी ताका सांगातपण दिवच्या खातीर स तराच्या स जिन्साच्या मनजातींक रचलें, सुकणी सावजांक रचलें, मासल्यांक रचलें आनी सगळें ताणें मनशा मुखार हाडलें आनी मनशान ताका नांव दिलें. नांव दिवचें म्हळ्यार ताचेर अधिकार ताणें वयसून घेतलो. मनशाक हे सगळे रचने वयर सुकण्याचेर, जानवरांचेर, मासल्यांचेर हांच्या सगळ्यांचेर ताणें राजवट अधिकार चलयलो. पूण एक मात्र उणेंपण पडलें, तांचे कोणातय ताका एक समसारको सांगात लाभलो ना. आनी ह्या वेळा देवान दादल्याक एक सांगातीन जावन स्त्रीयेक रचली म्हणून आयचे पयल्या वासा म्हणटा. आनी केदाळा त्या स्त्रीयेक रचून देवान तांकां सांगाता हाडलें. तो वळू दादल्याच्या तोंडांतल्यान आयलें तें गायन संतोशाचें. म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडांचें हाड, ती जावन आसा नारी. आनी असलें संगीत या असलें गीत, असलें कवन दादल्याच्या तोंडांत आयलें. कित्याक स्त्रियेतय ताणें खरो सांगात पळयलो, खरें सांगातपण ताणें भोगलें. स्त्रियेतय दादल्याक खरो सांगात लाभलो. काजाराची दादोसकाय दितल्यो म्हणून आमी चिंतल्यो संगती जावंक पुरो. बरें काम, बरो सांबाळ, बरें घर, बरें अंतस्त, बरें हर एक समाजेंत मेळिल्ल्या वेळा मनीस संपूर्ण तरान दादोशी जावचो ना. तातूंत थोड्या तेंपाक मनशाक संतोश मेळटालो, दादोसकाय मेळटली. पूण असलो सगळो संवसार दिता तो संतोश तो बाळवसत असलो न्ही. बागार देव दिता तो संतोष तो बाळवसत असलो. आनी देखून हर एका काजाराच्या संदर्भार आमी हेर जायत्या संगती विशयांत गुमान दिता आसतना पवी सभा एक दोन संगतीचेर विशेश गमान दिता. आनी ताचे पैकी जावन आसा मोगा विशयांत, जावंक पुरो कराराच्या संदर्भार, जावंक पुरो लग्नाच्या संदर्भार, जावंक पुरो लग्नाच्या जुबलेवाच्या संदर्भार पवी सभा मोगाक चड आनी चड महत्व दिता. आनी देखून जर मोगाची निदर्शनां आमी पळयचें जाल्यार काजारी जिवितान आमी पळयचय. एक इश्टाचो मोग करता, आवय बापी भुरग्यांचो मोग करतात, मोग करनाना एकामेकाचो मोग करतात. काजारी जोडी लग्नाभेसांत एकामेकाचो मोग करतात. आनी ह्या लग्नाभेसांतलो मोगाक सहज जाल्ले तसली निदर्शनां म्हूण आमी सांगत जाय. कित्याक एक काजारी दादलो आनी स्त्री तांचें लग्नाभेस सुरवात करता आसतना एक पंतावान ताच्या जिवनांतच स्विकार करता म्हूण आमी सांग येता. कित्याक म्हळ्यार एक काजाचो व्यक्ती, एक सोलो वा चली आपूण येदोळ नेणा आसल्या एका व्यक्तीक आपणा सोस म्हणून स्विकार करता आनी सगळें जिवीत ताचे सवें जियोंक फुडें सरता. आनी हांगासर ताचें जिवीत देवाच्या आदारानच फुडें वचा जाय. तो वळू तांच्या लग्ना जिवितांत खरी दादोसकाय तांकां मेळटली. आनी तो मोग देवान मात तांकां दिवी येतो, तो मोग तांकां दादोसकाय हाडूंक शकता. देव जावन आसा मोग म्हणलें आमी आयकल्लें आसा. देवाचें आनी एक नांवच मोग म्हणून. आनी जर आतां हांवें सांगले परी एक इश्टाचो मोग करता, आवय बापूय भुरग्यांचो मोग करतात, मोग करना एकामेकाचो मोग करतात, काजारी जोडी एकामेकाचो मोग करतात जाल्यार हर एक मोग तो देवातावन येवचो. आनी ह्या संवसारांत आमी करचो मोग देवाच्या आतां अपरिमीत मोगाची एक ल्हान किटाळ म्हूण येत. पूण एक किटाळ कितें सगळें करूंक शकनीक मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, हांकारान बराना, मोग मर्यादे विणें सालाना, मोग देवान ताच्या एकल्या सुपुताक आमचे बसवत समर्पण दिलो. न्ही आमी नासवचे बसवत बागार आमी जीव आमचे तें जीव भरच्याक. आनी तोच मोग दादल्या स्त्रियेच्या मोगांत लग्नाभेसांत तांचें जिवीत संपूर्ण करूंक शकता, नवो जीव तांकां दिवंक सोदता. देखून
सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बरोवन सांगता दादल्या स्त्रियेचो मोग क्रिस्ता आनी पवित्रच्या मदें आसल्या मोगा बरी म्हणून क्रिस्त पवित्र सभेचो मोग करता जर पवित्र सभा आसा जाल्यार क्रिस्त आसा आनी क्रिस्त भरपूर तरान पवित्र सभा आपलीच कूड म्हणल्या रितीर मोग करता जाल्यार त्याच रितीर एका दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेकाचो भरपूर मोग करी जाय म्हणलो संदेश आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळ्ळो जावन आसा आनी होच संदेश जेजू आयच्या सुवातेन ती तो थीर करता तो देवाच्या रचनेचो सुरवेलो उद्देश जेजू उल्लेख करता मनशाक रचतानाच देवान दादलो आनी स्त्री करून रचली आनी देखून एक दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पत्नी सवय एक व्हरतलो आनी ती दोगांय एकच कूड जातली म्हणलें हें चिंताप जेजू सुवातेंत आमच्या मुखार आज दवरता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या नव्या काजारी जोड्याक देवाचें तें मोगाचें देणें बरें देणें आमी मागता आसतना मोगान जियोंक सांत पावलाचें आनी एक उतरी हांगासर आमी उल्लेख करता आनी तें जावन आसा सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता देवान विसरून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी मोगाचीं देखून कनवळायेचें दयाळायेचें दिनपणाचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसा जय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी दुसरोंक कारण आसल्यार एकामेकाक बोगशिया क्रिस्त हें समाधान तुमचें रास करूं उपकारी मोनाचें तुमी जाया खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक कावी आनी गायन करून तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया उतरान जावन करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कळ सोम्या जेजूच्या नांवी तुमी करा ताचे मरिफात देवाक अर्गां दिया आनी एका उतरान सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयलें उतरां म्हण येता तें एक मागणें आमचें जिवीत मागण्यान बरा जाय म्हणून हर एका काजारी जिविताचें आनी एक लक्षान जावन आसा मागणें काळजां सांगात हाडटा तुमी तुमचे मदें कोणी एका काळजाचें जावन खंयची एक वस्तू सर्गेच्या बापा लागीं तुमी मागशात जाल्यार सर्गेचो बाप ती तुमकां दितलो म्हणून जेजून सांगिल्लें आसा आनी एक दादलो आनी स्त्री तांच्या लग्न जिवितांत मागण्याक एक प्रमुख स्थान दिल्ल्या वेळा तांची काळजां मनां एक जातात एक काळजां मनाचें जावन ती सरस्वत देवा थंय ती उबारतात आनी मागण्या वरवीं ती एकामेका भोगसूंक शकतात मागण्या वरवीं एकामेका आसा तशी स्विकार करूंक शकतात मागण्या वरवीं जिविताच्या वत्तडा मदें सोंसणिकाय जोडूंक शकतात आनी देखून हर एका काजारी जोड्या मदें न्हीच ह्या नव्या काजारी जोड्याक मात सांगचें हांगासर तुमी जायतीं काजारी जोडीं आसात तुमच्या काजारी जिवनांत मागण्याक तुमी चड आनी चड स्थान दिल्ल्या वेळा हें सगळें तुमकां करूंक साध्य जातलें जें कितें काजारी बेसाचे कायदे आसात ते पाळूंक तुमकां सरस्वत देवातावन आदार मेळटलो आनी अशें तुमच्या काजारीची भरती दिसान दीस वाडोवन येतली म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सक्कड हांव तुमचे लागीं उलयलां एकामेकाचो मोग करा आनी तोच संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो आनी विशेश करून तुमी किरण आनी अनिशा विन्सेंट आनी अंजलीन आज सोमी तुमकां दिता सोम्याच्या मोगान तुमी वाडा देवाच्या मोगाचें किटाळ तुमच्या काळजांत आज पेटोवन दी मागण्यान तुमची काळजां मनां देवा थंय उबारा जिवितांक फूड करूंक मेळच्या सगळ्या कश्टां समस्या मदें देवाक तुमी उलो मारा आनी तुमच्या काजारी जिवितांत ती भरती येतली ती दादोसकाय येतली संतोश येतलो आज आमकां सगळ्यांक संतोश तुमच्या काजारी जिवनांत आमी आज संतोश पावता आनी हो संतोश न्हीच आयच्या दिसाक मात्र सीमीत बागार मोरा पर्यंत हो संतोष जियोंक तो समी देव तुमकां फावो करतलो आनी करून दी म्हणून आमी हांगासर जमले सगळे याजक धार्मिकां सर तुमची मोगाचीं भाऊ भयणी जमलेली सगळीं आज तुमचे पासत आमी मागता आता रेस्पेराची रीत चलतली दोनी जोड्यांच्या पडतीचे साक्षी कोण आसात येदोळसो नेमक केल्ले आसात तांणी मुखार येवचें आनी हांगासर रेस्पेराच्या रितींत वांटेली जावचें साक्षी कोण आसात मुखेल न्हवरो मुखार या दोगांय मुखार या एक एक जोड्याक आमी रेस्पेराची रीत चलयता आमी सर्वांनी ह्या संदर्भांत उबा रावचें आनी व्हंकले न्हवऱ्या खातीर मागचें
मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगाचेर आपली मोर मारून तिरकटच्या गो तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरी संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां. विन्सेंट आनी एंजेलीन लेनिटा कोणेच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिबितांत एकामेकाक सोमोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ताका ल्हानवट करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव तुका म्हजी हांव विन्सेंट तुका म्हजी पतीन म्हूण लेनिटा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशेंच दुखान पिडींत तशेंच बाळायकेन तुका विश्वासी राखतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान राखतलो म्हूण भास दिता. हांव लेनिटा तुका विन्सेंट म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी कार्यामणी तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचे सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव लेनिटा हांव लेनिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासाची कणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. विन्सेंट म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. मुखाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक ह्या देव मंदिरांत तुमी आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां. किरण आनी अनिशा
कोणेच बॉल करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव हांगा येयला. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव किरण कुयेलो तुका म्हजी पतीन अनिशा जसलीन पलकावो म्हजी पतीन म्हूण हांव पतीन म्हूण घेता. सुखांत दुखांत पिड्यांत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजें मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बसता. हांव अनिशा तुका किरण म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुद्यो आनी कार्यामणी तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. अनिशा जसलीन पलकावो म्हजी मोगाची आनी विश्वासाची खुणां म्हणून ही मदीं तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. नांव किरण म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणां म्हणून ही मोदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर आनी एक खेरीत भशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेल्या किरण आनी अनिशा, विन्संट आनी अंजलीन ह्या आमच्या भाऊ भयणींचेर आपलो आशिर्वाद राशीनी वतो म्हूण सरस्पराक आमची प्रार्थना उबारया. देवान जोडिल्लो लग्ना बांद मनशांनी मोडिना जावच्याक आनी ताची खुशी जारी करचे विशान खरी समजणी दिवच्या वावरांत पवित्र सभेक आनी तिच्या म्हणयाऱ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आनी ससाई फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. पवित्र सभा चलोवच्या पाप साहेब सर्व बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या उतरां मुखांत प्रेरीत जावन ह्या संवसारी तुजें मिसांव मुखारसून व्हरूंक तुज्या मोगान तांकां भर आनी तसो मोग हेरांक दिवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांक तुका समर्पिता. राष्ट्राच्या आनी लोकांच्या उदरगते पासून वावरूंक तांची हक्कां उखलून दवरूंक तशेंच शांती समाधान हाडच्या दूज जायशे तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. लग्न संस्काराच्या पवित्रकायेन शाश्वतपणा विरोध
जायतीं कानुनां उपजाल्ल्या आमच्या राष्ट्रांत लग्नाचें पवित्रपण राखून काजारी जोड्यांक बरी समजणी दिवंक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणां लागून काजारी बेसांत असमाधान उपजाल्ल्या आमच्या समाजान पती पत्नींनी आपणे दिल्ल्या भाशेचो उडास काण एकामेका सोडदोड करून माया मोगान जियोंक देव तांकां कृपा लाभून दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र लग्ना बेसांत एकवटलेल्या 2 काजारी जोड्यांनी तांणी दिल्ली भास अखेर पर्यंत सांबाळणं एकामेका सांगातपणान आनी विश्वासीपणान जियोवन माया मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक देव दराळ बेसवांनी बरोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या सांजूक देवाच्या पुणतळार काजार जाल्ल्या जोड्यांचें लग्न जिवी देव सफळ बरीत करून दी आनी एकामेका विश्वासपणान जियो कृपा लाभून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काजार जावं कुशीवरच्या सल्ल्या सल्यांक बरी जिणे संगतीन फावो करून दी आनी वेगळींच तांचें लग्न जावन बरें कुटुंबा जिवीत जियोंक देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमच्या सर कास्की गरजां खातीर आनी ह्या पुणशेताक आमच्या सर भक्तिकांच्या गरजां खातीर मौनपणी आमी आतां मागया. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे पवित्र सभेंत माया मोग रास करूं पती पत्नी एकामेका थंय विश्वास सांबाळूं अशें सगळीं क्रिस्ती परजां क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्त तांच्या काळजांत रास करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जशी आमी आयल्या उंडो आनी वायनाच भेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता. जशी आमी आयल्या आनी वायनाच भेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता. Sundo gowanso Kust वावटीन तयार जालो तुजे कुडीन तो बदलचो वर्णो मिस्तेर कूर सासो मोगासो कर तुझ्या साकरी फिसासो कराम का तुझ्या मोगासो कर तुझ्या साकरी फिसासो. जशी आमी आयल्या
आमचो ताका फळांचो दापांनी तयार जालो तुज्या रक्तान तो बदलचो वर्णूंक निस्तेर जैतासो वावरांचो ताका फळांचो दापांनी तयार जालो तुज्या रक्तान तो बदलचो वर्णूंक निस्तेर जैतासो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो प्रिती जशी आमी आयल्या कोंडो आनी वायनाच पेटयता स्वीकार करपी म्हूण पळता आमकांच तुका समर्पिता प्रिती जशी आमी आयल्या कोंडो आनी वायनाच पेटयता स्वीकार करपी म्हूण पळता आमकांच तुका समर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळसान आमी तुका वोपतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावांक आनी भयणीक एकठायल्याय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा सर्व खाणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या देवसायमांत जेजू सवें मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय थकच्या काळा काळी उतरावर्ती येवजण ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळकुणा तुवें आमकां घडोवन दवरली असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडता देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता Sergami sonzar, perla tuja vai baba,
दी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता उदेंत ते जावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक खास आपर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. बाबार्ता सो गुड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणा असो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवंतपण असो आनी सर्गा सडणे असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय ही कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले सस्तीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे मायबू भगवंत कार्मरियेच्या भगवंत जुजेच्या भगवंत धर्मदुतांच्या भगवंत जुतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षयांच्या आनी सुमेस भक्तां सांगता तुमी सून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणे स्वादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विस्वास करता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी सगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भोगेन बापाच्या पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेत गवळ्या आनी मणियरा बराबर तुज्या पुता तुका जोडून घेतलेले ते सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वास्तुजे पवित्र सभेक बावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्या भाव भयणींक आनी ज्येश्ठ कधीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तां माई पासून तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजे महिमा भोगोवन ससनाक नदोश जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदिशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्यांक आनी व्हंकलेंक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकवटलेलीं दवर म्हण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागया. दया करून व्हंकले नवरो दिमी गेला दोगांय दिमी. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारकेचो रसना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक सावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परचे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी ख्रिस्त संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच बावट तसो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर किरण आनी अनिशा, विन्सेंट आनी एंजेलिन लेनिटा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधान आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची तेणी ती एकामेकाक दिवन एका मनाची एका काळजाची जावन तूं सांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मिनतीन तीन सांबाळून शुभ वर्तमान शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. ये तुजे दुवेक अनिशा आनी लेनिटाक तुज्या सुबाम देण्यांनी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पडून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळून आनी आपल्या सुगुणांनी ते सबून ह्या तुज्या पुताक किरण आनी विन्सेंट हांचे तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती ते जावं आनी करो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची ते जतन घेवन. मोगाळ बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कार एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन ही तुजी भुरगीं अतिरिक्तात. तशेंच एक दीस सर्गींच्या सुखान एकपणान वांटो घेवंक पावोवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबली आमी सर्व सुभागी. सोम्या, तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसादाचो वेळ सोमेचें मास उंड्या रुपी आमी सेवंक वेता. भक्तीन कुमगार सेवंक तुमकां आमी आपोवणे दिता.
दा कडेन कुमगार आमी वांटता 2 माटवांत आनी 8 कडेन इगर्जेंत कुमगार आमी वांटता भक्तीन तुमी कुमगार सेवसो मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी कुमगार सेवतना जिबेर कुमगार सेवंक प्रयत्न करचे जिबेर मात्र कुमगार सेवसो तेणें आत आपोडणं मेळ्ळें जाल्लें आसतना आमी हातान कुमगार सेवसो न्ही फकत जिबेर मात्र कुमगार सेवंक तुमकां आमी आपोण दिता
काळजांत येयल्या समयांची जुगोनी मावून पुण्यर गांदेव्या हे उंड्या रुपार आमच्या काळजांत आयला आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन आयला हे समयाक आमी अर्गांदेव्या तुमची जबाब अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू ह्या उंड्या रुपी आमच्या काळजांत आयलेल्याक ह्या उंड्या रुपी आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन आयलेल्याक आमकां आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटली जावचें भाग फावो केल्ल्या खातीर तुजें उतर आयकुचें भाग फावो केल्ल्या खातीर हे दोन जोडी आमकां नव्या लग्न जिविताक फावो केल्ल्या खातीर तुजें उतर आयकून कुटुंबा जिवी जिवोवंक फुडें सरूंक तांकां तुवें आदार दिल्ल्या खातीर तांच्या आवय बापाय खातीर तांच्या कुटुंबादारां खातीर सर भक्तिकां खातीर सर याजकां खातीर सर्व धर्मिकां खातीर कालच्या दिसा सर आपायांत विघ्नांतले निवारलेल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे भाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू प्रार्थुया सर्गींच्या बापा किरण आनी अनिशा विन्सन आनी अंजलीन तुज्या पुतां दुवांच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या दोनी देण्या पासत तुका दिन वासून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्लीं ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमचीं भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक पावो देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशें दुखांत तुमची खाकूत करूं आनी तुमकां आदार दी देवाचो पवित्र आत्मो तुमची खालसां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं एक घडी बरोबर बसया मोगाच्या भावानो भयणीनो आज नवें असो 7वो दीस ह्या दिसा आयच्या दिसा सामुहीक आजाराचो दीस जावन आमी हांगासर आचरण करच्या संदर्भार आयच्या दिसा बाबार्थे जिवितांत मोग आनी मागणे लग्न जिविताची दादोसकाय सांजूद दादल्या बायलेच्या मोगाचो मजतदार म्हणले विशीं भोव पुरबायचो संदेश ह्या संदेशकाल भोव अपुरबायचो हांगासर देवाचें उतर दिवना आमचे खातीर प्रति रितीन नव्या जोड्या खातीर मागून रेस्पेरेची रीत चलोवन व्हरून ह्या न्हवऱ्याक ह्या व्हंकलेक आनी न्हवऱ्यांक प्रति रितीन लग्न जिविताक बरें मागलेल्या देवाची आशिर्वादां जोडून घेतलेल्या आमचे देश सेविका जनरल भोवमानादीक बाप मॅक्सिम नोरांना बापांचो मनपूर्वकी उपकार पडटा देवाची आशिर्वादां तांच्या मिसांवाचेर मागता फादर तुमकां देव बरें करूं सांगात आसा बेटवणी केल्ल्या बाप नेल्सन डी अल्मेडा ते मणियंपरे पिरगजेचे विगार तांचो न्हवरो हांगासर आसा ते हांगासर आयल्यात तशेंच बाप आयवन कोडेरो कुलशेखर पिरगजेचे सहायक विगार तांच्या पिरगजेतान होकल हांगासर आसा तशेंच आमच्या पिरगजेचे बाप क्लेमेंट तशेंच बाप स्टॅनी हे सर्व याजकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता फादर तुमकां देव बरें करूं उल्हास पटयता सर याजकाच्या नांवी सर फिरगज कुटुंबाच्या आनी भक्तिकाच्या नांवी हांव उल्हास पटयतां किरण कुएल्लो पलिमार फिरगजेसो आनी अनिशा जॉस्लिन फलाको कुलशेखर फिरगजेची तुमकांय आमी ह्या संदर्भात अभिनंदन पळयता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता सर्वेस्परा देवान तुमचें तें आज बरें काम सुरू केलां तें तोच पंता पावो म्हूण आमचें मागणें हे संदर्भात मोगाच्या भावा भयणीनो व्हड संख्येन येवन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिली जाल्यार तुम्हा समेस्तांक आमी अभिनंदन पळयता
माध्यम मुखार जायते जाणां तुमी हे मिसाचें बलिदान पळोवन आसात. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. फाल्यां 908वो दीस बावर्ती शेतांत पिकावळी तेस्त आसा. वावराडी तोडेस देवाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. सांजू देवापणाचो प्रेरण म्हणलो संदेश टपतना हे मिसाचें बलिदान तशेंच देवस्तुती चलोवन व्हरतात. मनादी बाब रोहित डिकोस्ता सांजू हांव पाल दुसऱ्याचें पुनशेत बचपे देवापण्या खातीर विशेश करून फाल्यां मागता आसतना फाल्यां सकाळीं 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस. नोवेन सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिका जेवण आसतलें. नोवेनाच्या ह्या 8व्या दिसाच्या नोवेनाक व्हडा संख्येन वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मुखारच्या भावांनो भयणीनो, आज आतां नोवेन जाल्या उपरांत नोवेनाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी गडाय करिनासतना आमी आमच्या व्हडल्या हॉलाक वयचें आनी थंयसर व्हंकले न्हवऱ्यांक उल्हासूचें कार्य आसतलें. देखून सर्वांनी सांगाता मेळोवन थंयसर जमो जावंक आनी व्हंकले न्हवऱ्या बरें मागोवंक आनी उपरांतल्या जेवणांत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. हे संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सगळी मांडावळ केल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांचो प्रतिनिधीन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना कार्यदर्शी शैला डिसोजा तांच्या मुखेलपणाखाल सर्व तयारी हांगासर जाल्या. प्रतिनिधीन हांगासर स्वयंसेवकांनी जायतो वावर केला. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. भोवपळेचें गायन केलां. सर्व गायन मंडळीच्या सन्यासो मनपूर्वक उपकार बावडटा. प्रज्वल अरुण आनी समेस्त संगत्याचो उपकार बावडटा. तशेंच आल्तार भुरग्यांचो उपकार बावडटा. तांकांय देव बरें करूं. भोवपब्याची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या सर्व फिरगसगारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. आयच्या संभ्रमाक जायत्या जाणांनी कुमक केल्या, दान दिलां आनी काजाराक आदार दिला. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. तांची कोणाची आज नांव काडिना. फेस्ता दिसा नांव काडून आमी मान वणतल्या. ह्या संदर्भार तांचो उडास करतल्या. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल तशेंच डिवायन वर्ड TV चॅनल तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. कोनिको स्टुडियो हांगासर आसा दीपक तशेंच सर्व पंगडाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. थंयसर बँड आसा काटीपडला मनेस्त्राणी ताच्या पंगडाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. वावपव्याचे आल्तर सबयल्या धर्म भयणींनी सिस्टांचो आनी सर्व सांगाती सिस्टांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. कोणाची नांवां आनी तेणें चुकोवन वचोंक पुरो देखून बक्षिया येवच्या फेस्ता दिसा सर्वांची नांवां काडून सविस्तर रितीन देव बरें करूं म्हणटलो. देखून तुमी म्हाका बगसूंचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर स्टॉल आसा. स्टॉलार भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें उदक, कोंता बेंतिन्यो रेलिक्यो इत्यादी आसात. हे सर्व आमच्या आत्मी झुजाविरो झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात. ह्यो वस्तू वापरून आमी आत्मी बरेपण जोड घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां थंयसर मेळटात. ती तुमी घेवची. ताचो फायदो जोडचो. तुमची मिसां ते सवा ऑफिसान दियात. थंयसर ती घेतात. तशेंच कोणाक मुद्दम दिवंक आसा, मिसां दिवंक आसा, गळे करिनासतना ऑफिसान दिवची. फेस्ता बाबतींत पुर्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया. पिर्जेंत रावंक तुमकां मन आसात तर तुमी पिर्जेंत रावन सहकार दिवचो. तुमी आमकां दिल्ल्या त्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची परब 2 वर्सां उपरांत बाजे रितीन आचरण करूंक आमकां साध्य जाता. ह्या संदर्भात तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. आयच्या सगळ्या जेवणाची मांडावळ घाल्या. मनेस्त वॉल्टर डिसोजा, जॉयल डिसोजा आनी सर्व सांगात्याचो तशेंच सर्व रांदप्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. म्हाका भाव भयणीनो, आमच्या आयसीएमाच्यांनी हांगासर क्वॉलिटी वर्ल्ड्स म्हणलें आयस्क्रीम स्टॉल आसा केला. फकत तें आयस्क्रीम घेवना, तुमी तांकां सहकार दिवंक विनंती करता. क्वॉलिटी वर्ल्ड्स म्हणलें आयस्क्रीम अधिकृत रितीन हांगासर आसचें तें तुमी घेवन सहकार दिवचो. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फाल्यां नोवेनाच्या मिसा परत मेळया. येवच्या ब्रेस्तारा दिसा संजेर 6 वरार पक्षेकरे पेंटेन सांजुदाच्या इमाचेचें आशिर्वचन. ताच्या उपरांत चेरेलोसो पुरुषां उपरांत अगस्त संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसतलें आनी बलिदाना उपरांत नोवेना उपरांत मोठवें सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. ह्यो शुक्रार ह्या पुंतळाच्या वार्षिक परबेचो दीस सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचे सादे मीस आनी 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमी मीस.
हिमेशाचें बलिदान भेटयतात भोवमानाधीश दोतोर लुईस पॉल सोज आमचे देशी निवृत्त गोळी बाप आनी तशेंच त्या दिसा पावणे 10 वरान हांगासर मानाचे आनी मुद्दमाचे वाती वांटलेल्या देखून गळाई करिनासतना वेळार तुमची बसका स्विकार करूंक तुमकां आमी आपोवणे दिता व्हडा संख्यान हे परबेच्या समयार आमी वांटले जावया ह्या वर्सा पेस्ताचो संदेश परी आसा बाबातान देवा लागीं सरया आनी जेजूचें बेसांवां जोडया बरवसो सणलेल्या बरोसो दिवसो सांजूतात देव आमच्या भावार्थाक प्रेरण म्हणल्या संदेशकाल ही नोवेना फेस्त आचरण करतना आमचो भावार्थ तो सोडून दी बाबार्थान देवा लागीं सरूंक आमकां फावो करून दी आनी जेजूचें बेसांवां आमचीं करून घेवचें भाग आमकां फावो जावं दी म्हण मागया 29 तारीख शनिवारा सांजे हांगासर तुळू नाटक आसा कुशाल भटची तुळू नाटक ह्या तुळू नाटकांत वांटली जावं आनी दादोसकाय जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता परत तुमकां समेजता देव बरें करूं आतां नोवेनाक आयती जावचें पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनंती पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनंती पात्रोन सांजुता देवा आमची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी बाबणीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणे कदा बागे उजूता देव सरकारा सांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देवेर सांत भक्त प्रत्येक जन्मरी आमची सर्गीची माई आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाको दिसा आमी उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर रोखलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत्मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवास्वाने पेल्यासो करो मोग वाडय आतां आमी भगवंत सुद्दां देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमचे पतीने आमी तुजे थंय दवरता तुका सा महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म दोजनो आसलेल्या भगवंत सुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून जरा सोमवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वर्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गजिली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कर अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शेरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसोनी म्हजी घर जावन तुज्या आपूण शेताक पातयेन आयलां एगडी बरबरश्या मोगाच्या बाबणीनो जायती ते संवाद तुमी निरंतर हांगासर घालून आसात ह्या संदर्भार ते संव बसोत आमी मागता एकल्याचें भांगार तें भायर पडलेलें पाटी मेळोवंक त्या गजालाची बिजनेस बऱ्यान जावंक 2 कुटुंबां बेगीनच एक जावचें खातीर एकल्याची इंजिनियरींग कॉलेजींत शिकोवंक कुरपा सदांच फावो जावचे खातीर एकल्याची घुमटेची तकलेची दूख शिरांची दूख गूण जावचे खातीर एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीचे बरींची दूख गूण जावचे खातीर एकल्याची उदरप्रायाच्या वेग बुक जिरवण आनी कुडीची सकत फावो जावचे खातीर तुका बाबा आनी कुटुंबा माया मोगान शिवंक कुरपा फावो जावचे खातीर एका कुटुंबांतल्या भावान आमालपीन संडून माया मोगाचें जिवीत रुता करूंक तेका जण जाग्याचे समस्या परिहार जावंक तेका तकली दूख तशेंच मायग्रेन पिडा गूण जावंक एका उदरप्रायाच्या स्त्रियेच्या पांयाच्या तळव्यान पडचे ते किडे गूण जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक तेका जण बरी भलायकी फोव जावंक एकल्याची सायनस तशेंच मायग्रेन तशेंच तकली पडापड आनी ताप गूण जावंक दोगा जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक दोगा जाणांची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक दोगा जाणां शिकलें उडासा उरोवंक एकल्या बीसीच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मदत सकत गिन्यान आनी बरें कर शिकोवन ह्या वर्सा पास जावंक तेका 6 जाणांक शिकोवंक कुरपा आनी मजत मेळोवंक दोगा जाणांचो हट राग पयस जावंक तेका जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक 12 जाणांची कॅन्सराची पिडा गूण जावंक 6 जाणांची किडनीची पिडा गूण जावंक 6 जाणांची काळजाची पिडा गूण जावंक 6 जाणां आमाल पियेणताना सुटका मेळोवंक 2 जाणांची
काजरी जिवीत तें बऱ्यान सुलोवंक त्या जाणां काजरी जोड्यां मदें समाधान रुता जावंक 8 जाणां काजरी जोड्यां भुरग्यांचें देणें फावो जावंक 4 जाणां बरी सैरीक फावो जावंक एकल्याचें ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्ट पास जावंक 6 जाणांक बरी विजा फावो जावंक 2 जाणांक UK वेची प्रोसेस विजा ती बेगीन जावंक आनी बेगीन UK वचोंक तशेंच 30 आनी 6 जाणांनी प्रत्येक देशां पासून म्हाका विनंती केल्या एकल्या बाबाक गांठीचे पांयाचें ऑपरेशन जालां तें बऱ्यान गूण जावंक आनी दूख बेगीन उणी जावंक तशेंच जायत्या जाणांनी म्हाका विनंती केल्या तांचेर येदे पासून मागया आमा समेस्तां पासून मागया दिमी घालया आमच्या हात बरया आमची मागणी सांजुता देव मुखांतर जेजूक भेटोवन दिवया अर्गां तुका समियान जेजू अगळप तुका समियान जेजू स्तुती तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मगळ समया सांजुता देव मुखांतर बालेली मागणी तुका भेटोवन दिता तुका तुज्या उदार देणेने तुज्या बेसावांनी आमकां बर आमच्या मागण्या कांदी आमच्या वोट तुज्या वोट दयेन आमच्या बाबत लागून आमकां बेसावांनी बर समया आज हांगासर दोन जोड्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल तांच्या लग्न जिविताचे तुजो आशीर्वाद घाल ह्या सहकांचेर आशीर्वाद घाल सर काजरी जोड्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल धार्मीक भाव भयणीचे तुजो आशीर्वाद घाल सर भक्तिकांचे तुजो आशीर्वाद घाल भुरग्यांचेर युवा सणांचेर पिडेस्तांचेर प्रायवंतांचेर परगांवांत असलेल्यांचेर माध्यम मुखांतर हे नव्यान करता तांचे समेस्त तांचे भरपूर आशीर्वाद घाल गुणकरचे दैवी सकत अनुभव करून तांचे ते सवा स्वीकार करून तांकां मागलेले सगळे हो कर समया तुका महिमा तुका जावराधन उगलाप हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागणे मंदरसिया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबा दंडो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले पदवेन पयस उंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या कुंड्यात हांव तुका उलो मारता अशा सणलेल्या बरोसो जिवचे करी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कंटे कुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसीन वगत तूं म्हाका मोगान दर्शन सुदर्शन वर व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या समया जेजूचे महिमे वता नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मगळ बाबरीनो सांजू ताद्या मुखांत लाभलेल्या बरेपणाचो आमी उपकार बावडया आमचे हात अर्द्याचे दवरया दोळे तांपया एक घडी भर मौन पडी सांजू ताद्या मुखांत समया जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडया ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या हातो बारया अर्गां तुका समियान जेजू अर्गां तुका समियान जेजू अर्गां तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू अर्गां तुका समियान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गलाप जेजू तुजी जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त तुवें आमकां नव्यान जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या व्हडलेच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा ह्या दिता नव्यानाच्या कुटुंबा बागेवंत देवाच्या मजतीन विरळसू केल्ले आनी मुखार करूंक गोशिल्ले उपकारां पासत बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुजे तें पातयेंतल्यान सुखान आसतना कुमो केल्ल्यान कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकात सुटका दिल्या वेळी मती उजवाड दिल्याक आनी कंदी तुकीने आमकां बुजवाण दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच जिणीत पुता जेजूचे नवी तुवें देवसरार्थ तेरयल्याक आनी बिजूड काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवचे गठ्यान भरल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां हे दिता पुंतळ सांजुताच्या भक्तिकांची मागणी आयकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां हे बघेन दिता जाग्यार सांजुता मुखांतर जायती जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका सांजुताच्या मजतीन हे पुंतळ सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुता मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता समियान शिकलेले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणी नोपडी आसता आमच्या भाव भयणी पासो देवा लागीं विस्वासान मागुया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिडेस्त जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिडेस्ताची सभा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटे नरसांग आनी सभा काम पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांत थाळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मरेन येता वच्च्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी गुडी येतम्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थने श्रीगींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन ताणें आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी आयकमचे प्रार्थने श्रीगींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलें ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी कशी वयतर ती सर ते सवां तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कस्तूंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने देळ बाबा भोवती जिणी संगाती मेळना आसतना कस्तूंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळून बरें कुटुंबाची जेवण ते देणें फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो कर तांचो संतोश चडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने आज नव्या लग्न जिविता एकवटलेल्या दोन्ही जोड्यांचे तुजे भरपूर आशीर्वाद घाल तांच्या जिवितांत सुख संतोष मोग समाधान तृप्ती विश्वासीपण आनी मान आनी वाईप सदांच रुता जायशें तांचे कुटुंबा जिवीत संतोषाचें आनी तृप्तेचें जायशें कर म्हण मागता आयकमचे प्रार्थने आमी आसा करची फेस्ताची सगळी मुखली कार्य तुज्या सुबाम आशिर्वादांनी बर आनी सवां बेसांवांनी बरोवन ती यशस्वी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने हे माध्यम मुखांतरे नव्याचे मिसाचें बलिदान भेटयतात नव्यान करतात तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल सरपिडेस तांचे आनी प्रायवंताचे तुजे बेसांव घाल हांगासर आसलेल्या हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल सर याजकांचेर धर्मिकांचेर हर एका भौतिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने बरी पिडेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता बेदेशिवीची बळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर आमचे शके ते तुजे एका कुळतीचे आमचेर परते आनी अपदेशा उपरांत तुजे कशें दी पळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी मुखळी दिलो पियांकार मरये मगळ बाबडीन पिडेस्त आमच्या बाबडीन सुडास करया अंतुळणारा सादास पद्रेंत आसात विविध पिडे सडे कश्ट संकश्ट वळख जाल्ल्या बाबडीन सुडास कडून त्रिंदादीची मजत मागून तांकां कुडयेत्मेची भलायकी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कस्तूंच्या तुज्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतले तळ जावं पिडे शिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचें नांव आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया भूदयाळ सुमया बाबा बुजवणदारा तुजी मीत मेन्नातली दयाळ आमी मागता पिडी शिडीन कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यां तांचेर राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजून मनाबैत पयस करून एकामेकाक काळज जातान बगसून चिवून तांकां दुआदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां बेटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतेन वागोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यान आमच्या सांगाता आसा तो तुमचे समेर रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटवरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पवित्राचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे समें सदां आसूं आमेन
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. मोगळ बाबडीनो निमाणे गीत जाल्लेंत तुमी गळाई करिनासतना व्हडल्या हॉलाक वेचे आनी थंयसर मोठवें कार्य आसा. चड लांब ना, मोठवें कार्य आसा. ह्या कार्यांत वांटेली जावन नव्या ओकले नवऱ्यांक उल्हासूंक तुमी आयतें जायचे म्हण विनंती करता. तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं. सर याजकांनी एक घडी वर हॉलाक येयचे आनी ह्या संभ्रमांत वांटेली जायचे म्हण आमची विनंती. आमचे देवा आमच्या आत्म्यांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
हांगासर बसका खाली आसा. मुखारंगा बसका आसा. आपल्याच्या आणि नवऱ्याच्या कुटुंबाची दया करून हांगासर बसा मुखार आसा. त्या कुशीन आसा ह्या कुशीन आसा. आपल्याच्या नवऱ्याची कुटुंबाची उरले हांगासर बसा. मोगाचेनो भोव संभ्रम असो भोव उल्हास असो आयचो हो बागे दीस देवान आमकां फावो केला सांजुदा मुखांतर
त्या देवाक आमी अर्गान कितले दिल्या रे आमी पावचे ना. आनी आतां मोगाच्या बँडा वचपार आयचे व्हंकल न्हवरो तशेंच वेदीर अशे मानाचे मुखेली आमच्या समोर ह्या हॉलाच्या समोर आसात. त्या देखून मोगाच्या आमी तांकां स्वागत करता आसतना तुमी समेस्तांनी बसल्याडेस बसचे. हांगा व्हिडिओग्राफी जाता आनी जोरान ताळयो दिवच्यो. जोरान ताळयो दिवया आमी. मोगाच्यानो भोव संभ्रम असो, भोव उल्हास असो, भोव संतोष असो, आयचो हो बागी दीस देवान सांजुदा मुखांत पक्षिकेरेच्या पूर्ण शेतांत ताका अर्गां दिवंक फावो केल्लो दीस जावं देवाक अर्गां होगळप. आयच्या ह्या सामुहीक काजाराच्या मोठव्या कार्याक तुमकां समेस्तां मोगा मनाचो ह्या पूर्ण शेताच्या नवी समेस्त नवे येवकार मागता आसतना मोगाच्यानो आमचे समोर हजर आसात आज मंगळूर देशचे विगार जनरल अधिक मोनादीक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना. तुमच्या जोराच्या ताळयान तांकां आमी स्वागत करया. तशेंच सगळ्या आयच्या कार्याचे कारभारी ह्या पूर्ण शेताचे आमचे आतांचे शिल्पी मोनादीक बाप आमचे मेलवीन नोरोन्ना पिरगज विगार पूर्ण शेताचे डिरेक्टर फादर तुमकांय ह्या संभ्रमाक स्वागत म्हणटा. ताच्या सांगात आसा सदांच तांचे उजवा हात जावन विगारांचे हस्त्या मुखामळाचे आमचे वस्ते येजाक बाप स्टॅनी फर्नांडीस तुमकांय आयच्या ह्या संभ्रमाचो मोगाचो स्वागत. तशेंच आमच्या समोर आसात आयचे दोन जोडी सोबीत सुंदर व्हंकल आनी न्हवरो दोन जोडी एक गडीभर उबे रावन पाटी घेवन तांकां तोंड दाखय आपल्या वडो सगळे वेळ पाटी आसला. जोरान दोन ताळयो दिवया. बसाव. मोगाच्यानो विगारा संगी हात हात दितात आमचे उपाध्यक्ष मंगळूर देशेंत चारित्र्यंत म्हणल्या भशेन ल्हान अवदेचे ल्हान प्रायेचो उपाध्यक्ष जाल्लो आमचो मानेस जॅक्सन सल्डाना तुकाय स्वागत म्हणटा एक गडीभर जॅक्सन. तशेंच कार्यदर्शी गोळी परिशी शैला डिसोज तुमकांय स्वागत म्हणटा. सिस्टरां आसात आमचे सिस्टर सुपेरियर सिस्टर मार्गरेट तशेंच सिस्टरां समेस्तांक आनी खंयसर धर्मीक येजक सिस्टरां आसा तुमकांय स्वागत म्हणून आयची वेदी कार्य आराम करूंक आमी फुडें सरया. त्या देखून मोगाच्यानो उपाध्यक्ष लागी आनी कार्यदर्शी खालते विनंती आयचे ह्या संभ्रमाचे अध्यक्षस्थान घेवचे आमच्या विगार बापांक तशेंच मुखेल सैर जावन अशें आमच्या विगार जनरल बापांक आमच्या वस्ती येजक बापांक आनी व्हंकले न्हवऱ्यांक तुमी वेदीक आपोवन हाडच्याक ह्या वेळार बँडाच्या नादान आमी तुमकां स्वागत करता. येसल्यान येया.
तुमच्या चरण ताळयांच्या शिवरान तांकां मानाची बसका स्विकार करूंक हांव उलो दितां चरण तुमच्या ताळयांच्या शिवरान. सर मानाच्या सैऱ्यांनी बसका स्विकार करची. मगशनो आयचो दीस विशेष जावन देवान फावो केला. नवरो बाब विन्सेंट डिसोजा कासारगोड आणि ताची मोगाची पत्नीन जावन ताणें स्विकार केला. एंजेलिन लेनिटा पिंटो कुलशेकर तशेंच नवरो बाब किरण कुवेल्लो फालिमार अनिशा जॉसलिन शक्तीनगर ताची मोगाची पत्नीन जावन स्विकार तांणी केला आणि तांच्या संभ्रमांत वंठेली जाल्ल्या थोड्याच वेळाने आमचे मुलकी मुडबेद्री क्षेत्राचे शासक श्रीमान उमानाथ कोट्यान हांगासर येवचार आसात, पळयणार आसात ते देखून आमी कार्य आराम करचार आसा. मगशनो वेदीर अशा सर मानाच्या सैऱ्यांक संतोष भरीत काळजान स्वागत करूंक फुडें सरता उर्बेस पेरगसो उपाध्यक्ष पवित्र काळजा वाड्याचो गुरकार मानेस जॅक्सन सल्टान. समेस्तांक हांव बरो दीस मागतां. आमकां आज वर्त संतोशाचो दीस. दोन जोडी आज काजराच्या एकवटान बागी जाल्यान तशें आमी संतोशान आसा. आमच्या ह्या वार्षिक पिरगेच्या संदर्भी हे सामी काजाचे कार्यक्रम आमी चलोवन आसा. पयल्यान पयलें हांव स्वागत करता मंगळूर दनपंदाचो मनसिंजोर बाब मॅक्सिम नोरांना. तुमकां हांव सर्वांच्या नांवे स्वागत करता. हांव स्वागत करता आमच्या पिरगेचो विकार मानदीक बाब फादर मेल्विन नोरांना. तुमकांय आम्हा सर्वांच्या नांवे स्वागत करता. हांव स्वागत करता आमच्या पिरगेचो वस्ते विकार मानदीक बाब स्टॅनी फर्नांडीस. तुमकांय स्वागत करता. तशेंच आमची कॉन्वेंट सुपिरियर सिस्टर मार्गरेट. तुमकांय स्वागत करता. तशेंच हांव स्वागत करता हांगासर बागी जाल्ल्या वकलनगराच्या सर कुकमादारांचो, सर पिरगसकारांचो आनी सर सैरांचो स्वागत करता. देव बरें करूं. मगशनो भोव अपुरबायच्या मोवाळ मैपाशी उतरांनी जॅक्सनान स्वागत केलां आनी आतां आमचे संप्रदाय पानपड उदक दिवन तांकां स्वागत करतात. आमची संस्कृती जावन आसा. लग्ना संभ्रमांत पानपड उदक दिवन स्वागत. तुमकां समेस्तां उदक आयलें म्हूण हांव चिंतां. मगशनो आज होकलेसन न्हवऱ्याच्या ह्या संभ्रमांत आमी समेस्त वांटेली जाल्ल्या ह्या वक्ता तांच्या संतोशांत आमी वांटेली जावया. तांचो आयचो भोव संतोशाचो संभ्रमाचो गोडसाणेचो तो दीस जावन आसा. त्या देखून तांच्या समोर आसची ती केक कातरन ताचे गोडसाण ते सागता आसतना आज तांणी आराम केल्ले लग्नाचें पळयन तांच्या ह्या संवसार म्हणल्या विशाल सागोरांत लग्न म्हणलें तारूं फुडें सरतना विघ्नां अनवरां पिडा शिडा कश्ट नश्ट असली लारां आपणालीं जाल्यार रे पातयेल्लो देव केदींच हात सोडचो ना म्हणले पातयेनी तुमी मतीन काळजान दवरची. आनी आतां वेदीर आशिल्ल्यानी तेंच उबें रावचें. नवरो विन्सेंट आनी एंजेलिन फुडें सरा आनीक सोबीत केक ती तुमी कातरची. नांव बरोवन वय तुमी राव. तर तुमी सांगात द्या तांकां वेदीर. आतां पयलें थंय विन्सेंट आनीक तुमी केक कातरची. तुमी कातया.
शिक्षा तुम्ही पुढे सरा आणि ते गोडसाणीची केक कातून ताचे गोडसाण तुम्ही साका. नवऱ्याक आनी व्हंकलांक गोडसाणीची केक ते कावयतात. घरांतून काडयो दिव्या आमी कितल्या मोगान आमचे विकार बाप तुमकां ही गोडसाणीची केक जायत तर तुम्ही तुमच्या बसका घेया. आतां आमचे मंगळूर देशचे आज आम्ही संतोषान सांगेत आमचे संगीत अख्ख्या मंगळूर देश आसा. मंगळूर देशचे विगारशेल भोवमानाधिक बाप मॅक्सिम नोरोना आमचे समोर आसात. आतां तांणी एक मोठो संदेश दिवच्या खातीर फुडें सरचे. उपरांत आमचे विगार बाप उल्हास पटयतले. पक्षिकेरे सांजू तद्देव या पुणशेताचे डिरेक्टर आनी फ्रगेज सुविगार मनादी बाप मेल्विन नोरोना हांगाचे वस्ती आज बाप स्टॅनी फर्नांडीस तशेंच आयची केंद्र व्यक्ती होकाल नवरो आनी सिस्टर सुपिरियर उपाध्यक्ष कार्यदर्शी हांगासर जमल्ल्या सिस्टानो मोगाच्या भावा भयणीनो हांव चड उलोवंक वचना कित्याक आज व्हंकलो न्हवऱ्याचो दीस फकत हांव तांकां अभिनंदन पाठयतां. ह्या पवित्र थळार येवन हांगासर आज तें लग्ना बेसांत एकवटल्यांत तांचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून इतलेंच हांवें मागचें. ह्या संदर्भार किरण आनी अनिशा जॉसलीन तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. भविश्यात तांचे आवय बापूय आसात गी उबे रावयात गी. तुमकांय अभिनंदन आनी तुमच्या सगळ्या कुटुंबाकी आमी अभिनंदन पाठयता. आनी एक आवय बापूय या आवय आसा भविश्या या देव बरें करूं सर बरें मागता. तशें विन्सेंट डिसोजा आनी एंजेलीन लेविटा पिंटो तांकांय अभिनंदन पाठयता. तांचे आवय बापूय आसात गी दोगांयचे आवय बापूय आसले एक घडी उबे रावा. आसन कुटुंबाची गंडी जावन आसतली सगळ्या कुटुंबाक हांव सर बरें मागता. लग्ना जिवीत काजारे बेस देवानूच घडुल्लो एक बेस तो पवित्रपणी तो तांणी सांबाळून व्हरूंक आसा. आनी हें पवित्रपण लग्ना बेसाचें सांबाळचें न्ही फकत तांची जबाबदारी बगर आमची सगळ्यांची आनी विशेश करून तांच्या कुटुंबाची आनी तांकां भरपूर सहकार दिजय तांचें काजार यशस्वी जावचे खातीर. अशें म्हणटा आसतना आवय बापायनी कुटुंबाच्यांनी तांच्या वैयक्तीक जिवितांत तांच्या काजारी बेसांत मस्त मेतेर जावचेंय न्हय. मस्त फावटी आमच्या काजारी बेस तुरतात तांच्या कुटुंबाच्या विपरीत मेतेरपणा वरवीं तें जावंक नजो बगार तांचें स्वतंत्र तांकां दिजय आनी तांचेंच कुटुंब बांदून हाडूंक आमी कितें कुमोग करी येता ती सर कुमोग आमी तांकां करी जाय. ह्या संदर्भी चडीत उलयनासतना तांकां सर बरें मागून म्हणजे 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाळ बापानो भोवा पुरबायची तुमची उतरां आनी आयच्या व्हंकले न्हवऱ्याक तुमी दिल्लो संदेश. मोगाच्यानो लग्नाचें संभ्रम म्हणटा आसतना व्हंकल न्हवरो केक आनी कातरल्या उपरांत तांकां बरें मागचें उल्हास पाठोवचें आमच्या कार्याचें एक प्रमुख अंग जावन आसा. आज उल्हास पाठोवंक आमचे समोर आसात आमचे पिरगेचे विगार मनादेक बाप मेल्विन नोरोना. भोवमानादीक मोन्सिंजर बापानो तशेंच बाब स्टॅनी मानेस्त जॅक्सन मानेस्तीन शायला सिस्टर मार्गरेट तशेंच आयच्या सोबीत सुंदर परजळच्या 2 जोड्याच्या व्हंकले न्हवऱ्यानो तशेंच वेदी मुखार आसच्या म्हज्या भावा भयणीनो सरभक्तिकानो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. आज सामुहीक काजाराचो दीस 2 जोडी हांगासर आसात. लगभग 14 जोडी काजाराक हांगासर तांणी इन्क्वायरी केल्ली
अर्जी घाल्ली पूण आमी कारणांतर 2 जोड्यांक मात्र विसरून काडला कित्याक थोडी नियमां सरकाराचे न्ही पूण आसात देखून कसलीच घुसपट गोंदळ जायनजो म्हणल्या दिशेन आमी फकत कोंकणी उलोवच्या जोड्यांक मात्र विंसलां आनी आसतें आसता आज ही 2 जोडी आज लग्न जिवितांत भितर सरून कुटुंबाची बी जिवच्याक आज सोबून आसात. ह्या संदर्भार ह्या कुटुंबाच्या ह्या व्हंकले न्हवऱ्याची वळख तांच्या कुटुंबाची वळख करून दिवंक आशा येता. किरण कुएल्लो उबा राव किरण कुएल्लो तशेंच अनिशा जॉस्लिन उबी रावा. किरण कुएल्लो आनी अनिशा जॉस्लिन पालाको. किरण देवदीन जोकिम कुएल्लो आनी विन्नी कुएल्लो हांचो पलिमार फिरगेजेंसो असो भुरगो 3 जाणां भुरगीं मलगडो भाव ताजे उपरांत भयण दोगांय जाणां खाजर जाल्यांत आतां हो किरण निमाणो तो गरास क्रिसोसो वावर करून आसा. अनिशा जॉस्लिन पलाको जॉर्ज अनिल पलाको आनी जेसिंता पलाको हांगासर आसात. तिणेंगी उबी रावा ती हांगासर आसात. विन्नी कुएल्लो आसा गे विन्नी कुएल्लो हांची तांकां 2 जाणां भुरगीं व्हडले भयण ताजे उपरांत दुसरें आयची व्हंकल तें गरास आपलो वावर करून आसा. तुमी बसा. तुसें विन्सन डिसोजा गांवान मनियंपरे बिर्गजेसो पूत देवादीन थॉमस डिसोजा आनी लुसी डिसोजांचो. लुसी बाय आसा गे हांगासर आसा. तिका ताळयो बेटा बड्या पयसतावन आयल्या ती. तांकां 3 भुरगीं मालगडे भयण ताजे उपरांतलो भाव आनी तिसरो जावन आसा विन्से. तो ड्रायव्हराचें काम करन आसा. टिप्पर लॉरी तो चलोवन आसा आनी तो दिसपडतो ग्रास जोडून आसा. एंजलिन लेनिटा पिंटो पीटर पिंटो आनी लिना पिंटो हांची कुलशेखर फिरगजेची ही 2 जाणां भुरगीं मलगडे भयण आनी दुसरें आयची व्हंकल ते कामान वृत्तेंत शिक्षकी काम करून ते टिचर्स जावन काम करते आसा. आज ह्या जोड्याक तुमच्या तर्फेन बरें मागच्याक हांव आज उबो आसा. शर्मा वेळार तुमी आयकलें संदेश मोग आनी मागणें कुटुंबा जिविताचो एक शेवट. मोग आनी मागणें कुटुंबा जिवितांत आसा जाल्यार सगळे कुटुंबा जिवीत संतोश बरी जाता म्हणलो संदेश आमच्या बनादीक बाप मॅक्सिमात आमी आयकला आनी परत आतांय ताणें बरें मागलें. सुडीत हांव उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार लग्ना जिवीत पाद्र्यापान सांगलें प्रस्तावना उडोवलो म्हाका खुशी जाली. शर्मावाच्या प्रस्तावना ताणें सांगलें आयच्या दिसांत ती बरी सुबीत कापडार सोंपतात सुबीत फुलांनी परमळ दितात. आज रुचीक जेवण आसतलें संगीताचो नाद आसतलो फोटोग्राफी पुरो विडियोग्राफी हांगासर आसा. तिकेदळ थोडे वेळ पर्यंत मात्र कापडाचो रंग बदलतलो कापड परणे जातलें फुलां बावन वेतलीं भांगाराचो रंग तो डल जातलो. जेवण आसा केल्लें सांजे भितर तें जिरवून वेतलें. फोटोग्राफर तांच्या घरा वेतले आमी आमच्या घरा वेतलीं. ती मात्र सांगाता उरतलीं आनी ती मात्र सांगाता उरतलीं आनी तें उरलेलें संतोषभरीत आसचें जाल्यार तांचें जिवीत फळादीक जायचें जाल्यार तांचें जिवीत तें एका रितीचें तृप्तेचें जायचें जाल्यार तांचें मदें मोग आनी मागणें आसूंक जाय. आनी खंडीत आसा जाल्यार तांचें जिवीत संतोशान परसळटा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मोग आनी मागणें एका कुटुंबा जिवितांत प्रमुख स्थान घेता. हांव एका पटी एका जिबलेवाक गेल्लो 60 आनी 5 वर्सांचो जिबलेव हांवें जायते पटी सांगलां हे घडीत पूण भोव अर्थ भरीत. 60 आनी 5 वर्सांच्या जिबलेवाक हांव गेल्लो खासदार जावन 60 आनी 5 वर्सां व्हंकले न्हवऱ्याची. ती उतर प्राय पावल्यांत 60 आनी 5 वर्सां खासदार जालें म्हळ्यार 85
87 वर्सां तांकां जाल्या जोड्यांक. असल्या परिस्थितींत हांव गेल्ल्या वेळार ती व्हंकल न्हवरो थंयसर बसून आसली. 65 वर्सांची व्हंकल न्हवरो आनी ताची 8 जाणां भुरगीं, 5 जाणां चलयो, 1 जण चेरके थंयसर आशिल्ले. व्हंकल बाई माई 65 वर्सांची सुबीत साडो घालून, खर्यामणी घालून, मुदी घालून म्हणून बसून आसली. माम सूट घालून आशिल्लो. हांवें उलयतना 65 वर्सांच्या व्हंकले कडेन विचारलें, माई आज घाल्लो साडो तुज्या रस्पेराच्या दिसा 5 वर्सां पयलें घाल्लो जाय. तर ती म्हणाली, खालें म्हणटात फादर, कसलें कापड न्हेसली म्हाका उडासत ना, तें कापड खंय पडलां हें गोत्तू ना, आनी हें कापड म्हज्या कुयेडच्या दुवेन हाडलें म्हणाली. गळ्यांत व्हडली कार्यामणी आशिल्ली मोठी. हांवें विचारलें, ही कार्यामणी तरी 5 वर्सां आदीं मामान घाल्ली जायचे न्हय मामा म्हळें. तो आसलो वगत. खालें म्हणटात फादर, कार्यामणी गळ्यान घाल्ली, खाजर जावन 71 वर्सांनी इकली, ल्हानशी इकली. हांवें म्हळें कित्याक इकली? आनी ती म्हणाली, खाजर जावन 1 वर्सान म्हजी सासू माय सरली, मोर्न करूंक पेट करूंक पयशे नातले. कार्यामणी काडली, विकली आनी तिचें मोर्न केलें. आनी कार्यामणी दुबयच्या म्हज्या पुतान हाडली. आतां बऱ्यो मुदयो आसात रेस्पेराच्यो, धाट मुडयो. हांवें विचारलें, ह्यो मुदयो तरी तुमच्या काजाराच्या दिसा तुमी एकामेका घाल्ल्यो जाय. आनी तो वळू ती म्हणाली, खालें म्हणटात फादर, काजर जावन 1.5 वर्सांनी आमी दोनी मुदयो इकल्यो. हांवें म्हळें, कित्याक इकल्यो? मलगडो पूत जल्मलो, ल्हान बाळ आसतनाच ताका टायफॉयड ताप आयलो, वखद करूंक पयशे नातले. दोगांच्यो मुदयो काडल्यो, इकल्यो आनी ताका वखद केलें. आज ह्या कुवेटच्या पुतान ह्यो 2 मुदयो आमकां हाडल्यात. हांवें म्हळें, ना साडो, ना कार्यामणी, ना मुदयो, 60 आनी 5 वर्सां तुमी कशें जियेल्यात? आनी तो ती म्हणाली, फादर, लग्ना जिवितांत कितलें भांगर घालताय तें गरजेचें न्ही, तुज्या रेस्पेराचे मिसा कितले पाद्रेप आसा तें गरजेचें न्ही, कितलो वरतो दाबाजो तोय गरजेचें न्ही, कितलें बरें जेवण तेंय गरजेचें न्ही, कितलो बरो साडो फुलां तेंय गरजेचें न्ही. गरजेचें एकच, मोग आनी मागणें. मोग आनी मागणें. हें कुटुंबा जिवितांत व्हंकले मदें ना जाल्यार, व्हंकले न्हवऱ्या मदें ना जाल्यार काजरीची भीत शुन्य म्हणाली ती. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन, भोव अर्थ बरयत. आज मोग आनी मागणें तुमचें तें आसूंक जाय, तवळ तुमचें जिवीत संतोश बरी जावंक शकतलें. सुरेस्पोर देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जें कितें देवान आज तुमचें तें बरें काम सुरू केलां तोच पंत हांव म्हूण मागता. देव बरें करूं. ते बरें करूं. विकार बापानो, भोव अपुर्बायशी तुमची उतरां, भलायकेचे उतरां संगी मागण्याची उतरां ह्या जोड्याच्या जिवनान सदांच फावो जावची. मोग आनीक मागणें म्हणटा आसतना विकार बापांचो उडास येता. फाटल्या 2 वर्सांनी लॉकडावन आशिल्ल्या वेळार इगर्जो बंद आशिल्ल्यो, सगळें बंद आशिल्लें, पूण आमच्या पाक्षिकेरे तावनो आत्मीक जेवण वांटलेले कीर्त आमच्या विकार बापां फावो जाता. तुमी ऑनलायनीर पळयलां जावंक पुरो. मंगळाराचें 9 तशेंच ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शेरमाव, साक्रामेंताचें आराधन. कोणायकी लॉकडावनच्या वेळार कितेंच उणेपण बघून वचो, जेजूचो आदार जायचे म्हणून आमच्या विकार बापांनी वांटलें तें निजाय की फादर. आज तुमी तें सांगलें, मोग आनी मागणें हे दोनी तुमी ह्या लॉकडावनच्या वेळार आख्ख्या संवसारभर लोकांक तुमी विस्तार केला. त्या माध्यमा मुखांतर देखून तुमचो उपकार भोवता. मुखार तुमकां देव पवित्र आत्म्याचे देणें दिवन तुमच्या मिसां वावर जैत हांव मागतां. आमची फकलबाई न्हवरे, तुमी सौगांय एक गडीभर हांगासर या. उठा या. भियेनाका, कांय तुमकां डान्स करूंक सांगना, कित्याक म्हळ्यार आमचे ह्या जाग बाप सिस्टर आनी आसात. तुमकां आयज या मुखार हांगे रावा, भियेनाकात. आयचो दीस तुमकां कसो बगलो? संतोष जालो. मस्त संतोष जालो. अशें रावा, ते फोटो काडटा अशें रावा. मस्त संतोष जालो जाल्यार मस्त पावस येताना कशी धरणीचेर झर उमळटा, वय की न्ही? देखून आयच्या ह्या दिसाक ह्या पुणशेताच्या आमच्या डिरेक्टर बापांक
हांगासर हजर जाल्ले आमच्या विकार जर बापा समेस्तांक आनी देव परजेक तुमी कितें म्हणूंक अपेक्षितात? थँक्स. थँक्स. थँक्यू सो मच. व्हेरी गुड. येथिले थँक्स म्हणटा म्हणून माईक फाटी वाटले. थँक्यू सो मच. देखून देव बरें करूं तुमकां. आयचो दीस खुशी असो, असोच संतोश हेच असो तुमच्या मुखामळार आसूं दी. खंय आमी मेळ्ळ्यान जाल्यार पाद्रा पाडे बेसांव मागा आनी आमकां तितकें सांगा तुमी न्ही त्या दीस हॉलांत मेळिल्ल्यात म्हूण. त्या देखून आयचो दीस सदां तुमच्या उडासान उरोवन दी म्हूण आमची आशा जावन आसा. तुमी तुमची बसका स्विकार करची. आनी वेदेर आशिल्ल्या येजाक बापा लागीं हांव विनंती करतां, तुमी लग्न कार्य मुंदासून वरच्या ह्या वेळार तर आमचे येजाक बाप सिस्टर तुमी वेदी सकल वचून बसका स्विकार करची. लग्नाचें कार्य मुंदासून आमी व्हरता. लग्नाच्या जिवितांत कितें गरजेचें सांगा पळया. आतां तांचे रेस्पेर जाला आनी कितें वा ऐकना तुमच्या काणयाना कार्यमणी म्हणून इतलें भियेतात गे तुमी. आमी येदोळस ऑलरेडी तांच्या बोल्सांत आसात. त्या देखून आतां हो वेळ जावन आसा व्हंकल आनी न्हवरो तुमचो. तुमी तुमच्याच संवसारांत हालोवन दळोवन खेळचो. तुमी आशिल्लो भोव संतोशाचो दीस तुमकां फावो जाला. रेस्पेर तुमचें जालां न्हय गे. सगळें तुमी आपणावन घेतलां. व्हंकलेच्या गळ्या बोवारी कितें गे उणें पळोवन बगता. देखून फुडें सरतात न्हवरे दिवच्याक ते दादोसपण. देखून हांव पयलें आपयतां विन्सेंट आनी एंजेलीन. तुमी हांगासर येवचें. हांगा रावा. एकामेका पळोवन हांसो दिया पळया. दोळ्यांक पळयत येतातच गे. तर तुज्या सुटाच्या बोल्सा हात घाल. खंय आसा तुजी? तुमी व्हंकलेच्या गळ्या बोवारी कार्यामणी सोबयत आसतना मोतीन चिंता तूंच म्हज्या जिविताची राणी. आज सोबयता तुज्या गळ्या बोवारी ही कार्यामणी न्हय गे. तर सोबय पळया कार्यामणी. व्हेरी जाले गे. कार्यामणी जाली. आता जडायचे फुलांचे तुरे. फुलां जावन आसात मोगाचो संकेत वय गे. साबार कडे गुलाब गोंदून जाला एक झेलो. तुमची दोन कुटुंबां तुमच्या लग्ना बेसान जाल्यात एक. तुमी आसता दोगांनी एकच पूण बसाचे तिकेट दोन काडया जायत गे. व्हेरी गुड. तर आता कोण पहिले कोणाच्या गळ्या बोवारी सोबयता? हांव सांगा ना कोण. रेडी व्हेरी गुड. जरा काडया दिवया. कोण काडया दिवया. हांगासर आशिल्ल्या धार्मीक भावांची परवणी घेवन आनी कितें गे तुमकां उणें पळोवन बगता दिवंक आसा गे. फुडें सरा पळया. पटलोवन धरनेक. वा वा दोन मेळ्ळे तुका. तूं एक पाटीन दिताय गे. वा वा जायत. तर तुमचें जिवीत हेंच अशेंच सुखाच संतोशाचें जावं दी. एक घडीभर तुमी हांगासर बसका घेवची. आनी एक जोडें फुडें सरता मुखार. किरण आनी श्या हांगा येया. एकामेका पळोवन हांसोन रावा. न्हवऱ्यान व्हेरी गुड. पयलें जोत कशें मुखार येता तशें तांणी कार्यामणी रेडी केल्या. तर तुमी किरण फुडें सरा सोबोवच्या कार्यामणी. सोबया जोरान ताळयो दिवया आमी.
ताणी कितें केलां तेंच तुमी मुंदार सुंचे एकामेका गळ्या बरें सबया असं परमळ लग्न जिवितांत सदांच आसूं न्ही म्हणून आशेवन एक स्टेप मुखार आसा एक स्टेप मुखार आसा वचा आनी की लागीं या दिया पळया वाव तांकां पळया थंय या बसा म्हाका न्हू कार्यामणी जाली पुलान जाली ताच्या उपरांत सिस्टरांनी भोवशा दोळे दांपले म्हण दिसता हांवें सांगूं ना तांकां पूण तांचो मोग तांणी वांटून घेतला हो मोग संतोष तुमच्या जिवितांत सदांच आसूं दी म्हण आमचें मागणें जावन आसा आनी आयच्या वेळाच्या अभावान मायची मुदी आनीक पासोड्यार ना तरी धनी कुटुंबाची आमचे विन्सेंटाची मम्मी आसा मानेस्तें लुसी डिसोजा एंजेलिनाची पप्पा मम्मी पिटर आनीक लिना पिंटो आसात तशेंच किरणाची मम्मी विन्नी कुवेल्लो आनिशेची जशिंता आनी जॉर्ज तुमी फुडें सरचे आनी हांगासर तुमी तांकां एक बेसांव दिवंक या तुमी तुमची या वेदिके या एकामेका येणीचो मान स्विकार करच्या या खंय आसा दोनी पार्टेची या विन्सेंटाची मम्मी खंय आसा विन्सेंटाची मम्मी कोण विन्सेंटाची मम्मी माणिक उजवाडाचे कोणाचे पिटर आनीक लिना पिंटो कोण लिना बाय खंय आसा पापल्यान मुखार येवचे तुमी माझी मम्मी विन्सेंटाची मम्मी लुशीबाई तुमच्या पुता दुवेमध्ये कुटुंबामध्ये तुटाणा तसलो बांद आज बांदला लग्ना बेसा मुखान नेहमी पुताक सूण जावं तशेंच जावय जावन स्विकार तुमी केला तुमच्या मदें उराचे मोग सदांच आनी पात्रापा सांगले मागणे वय गे मोगाक फुलां आसात मागण्याक तुमच्या देवान धरले भोव सोपेत काळीज या काळजान तुमचो संतोष देखून एकामेका आदल बदल करया एक स्टेप मुखार आसा आनी एक पटलून धर एकामेका पटलून धर रावा एक कडी पटलून धरया फोटोग्राफरा पळया जालें तुमी सायडीक रावा आतां आनी एक जोडयेची कोण आसात किरणाची विन्नी बाय आनीक अनिशाची जशिंता आनी जॉर्ज तुमी दोगांय जशिंता आनी जॉर्ज गे चेडवाची तुजी घेवन आसा माम खंय आसा वायटर एक कडी प्रमुखारी सारक्याचे फूल तू साप्याचे माणिक उजवाडाचे सारक्याचे फूल तू साप्याचे तुमच्या दोन कुटुंबामध्ये आज मोगाचो बांद खूब जाला लग्ना बेसा मुखान हो बांद सदांच उरोवच्या खातीर मोगाचो गुर्त फुलां आनीक मागणें पत्रापान सांगले सदांचो एक मिनट मुखार येताना तुमी लागीं पावतात दिया
तांकां दिया तुमी दोगांय वट्ट स्विकार करया आं दिया आं दोगांय म्हाका अशें न्हू आनी आतां आसचे आमी तांकां व्हंकले न्हवऱ्याक तांच्या कुटुंबाच्यांक मान दिवन जालो ताच्या उपरांत आमी आतां बेसांव दिवच्या खातीर तुमची वडिलां आसात जाल्यार तुमी बेसांवाक मुखार येवचें तुमी हांगासर रावा दोनूय जोड्यांक तुमी बेसांव दिवचें हांगा या मुखार या फुलां थंय दवरया हांगा या तुमी उठा हांगा ये टिपाई काढया टिपाई काढ तुम्ही थंयच रावा आता मालकड्यांचे बेसांव व्हंकलेक तर येऊन बेसांव द्या दोन्ही जोड्यांक द्या तुमी या बेसांव द्या बेसांव दे आपणे वचून बेसांव दे सौगांयकी बेसांव दे वचा तुम्ही वचा आमचे विकार बाप आसा जाल्यार तांणी हांगासर येवचें आमचे विकार बाप आसा तर तांणी फुडें सरचें वा सिस्टर सुपिरियर विकार बाप भोवशा तांच्या गाठावळीन आसात आतां पेरगसगारांच्या सुमेस नवी उपाध्यक्ष आमचो जॅक्सन कैसर आसा आमचे भाऊ बहिणी आसात जाल्यार दयेकर या आसात गे भाऊ बहिणी या योग्य वेळ जाता लक्षेली कुटुंबाचे आसात जाल्यार या सौगांयकी बेसांव दिया या वेगळी वेळ करनाकात दोन्ही पार्टीच्या लागी विनंती कोणी तुमची आसात जाल्यार लक्षेली कुटुंबाची बाप्पू मावशी वेगळी उठा लाईनीर या हां विकार बाप आयलाय ताच्या उपरांत विकार बाप जेराल बेसांव दितात ताच्या उपरांत आमी वचून दिवचें घेवचें भाऊ बहीण आसात जाल्यार वयर या वेगळी वचा वेळ करनाका बेसांव दीन पास या सौगांयक बेसांव दीन वचा वेगळी वेळ जाता सौगांयकी बेसांव दिया वेगळी
वेकी 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 मागीर उपरांत अवकाश आसा वेळ जाता उपरांत तुमकां विश करूंक अवकाश आसा 600 भाऊ भयणी मात्र आयल्यार बरो फास्ट फास्ट वेकी 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 विकार बापाने आयचे रावचे जेराल बेसांव देवच्या खातीर आम्ही सगळीं उबी रावया आमचो उजो हात उखलून धरया सुरेस्परसो आदार कृपा आमी मागया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा ह्या नव्या जोड्याचेर भरपूर आशिर्वाद घाल सांजुदाच्या पुंतळार आयच्या दिसा लग्न संस्कारांत एकवटल्यांत तांचें जिवीत सुखाचे संतोषाचे समृद्धेचे आनी भुरग्यांच्या देण्यांनी भरलेले जावं दी म्हणून मागता आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो ह्या जोड्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. देव बरें करूं फादर. आतां मोगाशेनो हांकां व्हंकलांक ओपसून दिवच्या खातीर ओपसून दिवची उतरां उलोवच्या आमचे विगार बाप आसात आशिर्वादीत उतरांनी ते ओपसून दितले आनीक ओपसून घेवंक गवळी पर्शी कार्यदर्शी शैला डिसोज आसा त्या देखून विगार बापालागी उलो ओपसून दिवच्या खातीर. मोगाशेनो लेनिटा आमची व्हंकलबाई ताच्या कुटुंबांत कुलशेखरांत आपल्या आवय बापाय सांगता ल्हान व्हड सावन बरेचशे काम सोडून आज विन्सेंट संगी लग्न सावन लग्नाची भित जिवंक फुडें सरच्या ह्या संदर्भार विन्सी तुका लेनिटाक तुज्या हातांत उपसून येवच्या संदर्भार कशें लेनिटाक ताच्या आवय बापायांनी मोगान पळयलां ताचे वर्त्या मापान तूं मोगान आनी जबाबदारेन पळयतलोय कसलेंच ताच्या जिवितांत उणेपण बगिनातले बरी तूं ताका सांबाळतलोय म्हणल्या पातयेन लेनिटाक तुज्या हातीं उपसून दिता. मोगाच्या न्हू तुमी तुमच्या व्हंकलेक कशें बरें करून तुमी पळयलां की ताच्या की वर्त्या रितीन आमी तांकां पळयतल्या म्हूण नवऱ्याच्या तर्फेन हांव तुमकां भास दितां. आनी एका जोड्याक ओपसून दितात. अनिशा न्ही मोगाशेनो अनिशा जॉर्ज अनिल आनी जेसिंतांची दोगां दुवां पैकी निमाणे तांच्या मोगाचे तुमी या मुखार हे संदर्भार ह्या आवय बापायनी तांच्या दुवेक मोगान वागयलां मोगान सांबाळलां. आतां किरण लागीं लग्न सावन कुटुंबाची जिवोवच्याक तें आयतें जालां आसता. किरण अनिशाक तुज्या हातीं उपसून दिता. कशें ताच्या आवय बापायन ताका सुदारसून व्हेलें माया मोगान ताका सांबाळलें शिकप दिलें कांयच उणें पडनातलें बरी पळयलें ताच्या वर्त्या मापान अनिशाक कांयच उणें जायनातलें बरी तूं मोग दितलोय मान दितलोय विश्वासी रावून ताची जतन करतलोय म्हणल्या पातयेन अनिशाक तुज्या हातीं आमी उपसून दिता. मोगाच्या न्हू तुमी तुमच्या भुरग्याक वर्त्या रितीन तुमी पळयलां ताच्या की वर्त्या रितीन आमी ताका पळयतल्या म्हूण नवऱ्या तर्फेन हांव तुमकां भास दितां. आमी एक समेस्तांक तशें 2 ओव्यो कित्याक म्हळ्यार आदीं जावन आसात. रडनाका बाये आनी सुजैनाका दोळे आनी सुजैनाका दोळे आयच्या नाटा दिसा
भाऊ तुका पोंगेता पोळे एक तोड पें तांदूळ बाये आसून काढो कुंडो बाये आसून काढगो कुंडो आणि तुझ्या नवऱ्याच्या गुस्ता बाये लोणयेन कागो उंडो आणि तुझ्या नवऱ्याच्या गुस्ता बाये लोणयेन कागो उंडो वोस वोस गो बाये तुझ्या ताराच्या घरा तुझ्या ताराच्या घरा सुखान राजकरण राहू तुझ्या माई मावाच्या घरा सुखान राजकरण राहू तुझ्या माई मावाच्या घरा. म्हाका चलो वेगार बापा संगी भोवा पुरबायशे ओवे गायल्या तुमकां समेस्तांव देव बरें करूं. फकल्यो फकल बायो रडचार आसात नवरे बुजया तांकां चेडवांच्या जिवनांत एक आशेंत जल्मोवचें एक घर उपरांत कुटुंबां जिनिसाची आनी एक घर पूण आमच्या विगार बापांनी कितें बरें मागलां तांचें उतार येदो निर्फळ जावं ना. आदीं काजार जाल्लीं जोडीं सुखान आसात आनी तुमी सदांच सुखांत आसतल्यात तर आमचें सहकार्य यशस्वी जाल्ल्याक धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. समेस्त आमी उबे रावया आनी गावया गीत लावतात. उबी रावया सरेस पराधीन वचून हें गीत आमी गावया. Laudate Dominum omnes gentes omnes populi quoniam confirmata est super nos misericordiaeus et veritas Domini manet in eterno et veritas manet in eterno gloria Patri et Filio et Spiritus Tui Sanctum secut erat in principio et nunc semper et in secula seculorum. Amen. Laudate Dominum omnes gentes omnes populi coniam confirmatae super nos misericordiaeus et veritas Domini manet in eterno et veritas manet in eterno. Tristestu nowia kazario zodang hip 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 hip. Praise the Lord. देव बरें करूं तुमकां समेस्तां आनी विगार बापांचे उपकार बावडटां. सुरवेर तावन आतां म्हण आसा तांणी दिल्ल्या सांगाताक फातो तुमकां देव बरें करूं. तांकां तांच्या मुखल्या मिसावांक वचोवंक आसा त्या देखून म्हाका शनो फकल नवऱ्यानी आनी बसचें आनी उरलां आयच्या संभ्रमाचें जेवण मात्र. देखून आज संभ्रमाचें जेवण रावा बसा 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 उपकार करून बसा. जेवणाचेर मागणें शिकयतात आमचे विगार बाप. आशिर्वाद घेवन आमी जेवणाक फुडें सरया. उबी रावया निमाणें एक ल्हानशें मागणें जेवणाचेर आमी मागया. समेच्या नांवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं.
प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमगळ बापा आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा पासून पुणशेताच्या वार्षिक महापर्बे समेर आसा केल्ल्या ह्या सामुहीक आजारांत 2 जोडी तुवें आमकां भोव केल्ल्या पासून तांचे सगळे लग्नाची विता पासून तुका आमी अर्गां दिता हे सगळें कार्य जावं मिसाचें बलिदान हे नोवेन तशेंच हांगासर सभा कार्य भोव बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना आमी हर एकल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल आतां जेवण आमी जेवंक वेता ह्या जेवणाचेर हें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचेर जेवण तयार करूंक कुमक केल्ल्या हर एकल्यांचेर सर स्वयं सेवकांचेर रांदप्याचेर जबाबदारी घेतिल्ल्या वॉल्टर जॉयल आनी जाकी आनी सर्वांचे जुबार पूर आशिर्वाद घाल तुजे कृपेचे देण्यानी बर हें जेवण जेवतना आमच्या उगडीच्या वाडावळी करता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर वावरीचें कर म्हणून मागता ह्या मागता तुज्या पवित्र नांवान जोजे त्रास करता हे ससनाच्या ससनाक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मगळ भाव भयणीनो भाव पुरब्याची MC केल्ल्या मनीस तो रॉबर्ट डिसोजा ताका जो ताळयो बेटा बरें करून MC केला आनी सांगात हांगासर आसात शैला मेघना लिना सिंधी तशेंच प्लेवी विल्मा सडवानी ओकले न्हवऱ्या बरें कर सुदासिला तांकां जोर ताळयो ताळया समेस्तांक देव बरें करूं जेवणाक जेवण तयार आसा भाव पुरब्याचें जेवण तयार आसा दोशी तुमी जेवचें आता या एक व्हंकल नवऱ्या संगे सिस्टर
आला जॉय स्टार बँड काटी पडला हांचो मनपूर्वक उपकार भरतो आमी भोव माधूर तुमच्या बँडाच्या नादान आमचो संभ्रम दडतो जाल्ल्याक चिंतलो हांव सबार दिसान बरोवंक कविता विणून मोगा सोबीत आमच्या मोगाची चरिता देडी सांग आयले म्हज्या वणये सांगाता पयल्या उतरान सांगले तुझे नाव सुष्मिता चिंतलो हांव सबार दिसान बरोवंक कविता विणून मोगा सोबीत आमच्या मोगाची चरिता देडी सांग आयले म्हज्या वणये सांगाता पयल्या उतरान सांगले तुझे नाव सुष्मिता चिंतली हांव स्वप्नां देखा बऱ्या सांगात्या मोगान पडून म्हाकाच ताच्या लागीं करच्या राणी सांग घरांत ताच्या सदांच येवच्या तुमच तो राय जालोय म्हज्या जिविता सुष्मिता सुष्मिता हांव तुजो